कळंगूट कोमुनिदाद आणि कळंगूटचा आमदार मायकल लोबोन साळगांव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटा कुशीक एनिमल रेस्क्यू सेंटराचो प्रस्ताव घाला। कोमुनिदाद 15,000 स्क्वेअर मीटर जागो दिवंक तयार जाल्या। हो प्रोजेक्ट खंय टप्प्याटप्प्यानी जातलो। पहिल्या टप्प्यात 10 कोटींचे काम करतले। या प्लांटात 150 सुणी आणि गोरवां दवरूंक मेळटली म्हणून मायकल उलयला। एनजीओ आणि सरकार दोगूय मिळून खंय हो प्लांट चलयतले। In association with an NGO has proposed to the government of Goa Center of Excellence in Animal Welfare. हे सगळे काउज आणि बुल्स आम्ही जे म्हणतात ते रोडारूच असतात, म्हणजे लोकांनी अहेच सोडलेले आहात आणि they are 24 months on the road. A lot of accidents on daily basis. Anybody can check up in the primary health center or any of the hospitals. The tourists who are coming to Goa, they meet with an accident. The whole shelter will cost around 10 crores and the Honorable Chief Minister in his first meeting has agreed in principle that he is ready to fund this. We have given a presentation to the Honorable Chief Minister today that the coastal belt really requires animal welfare, to do animal welfare center of excellence. We all came together and said that let us put a proposal before the government, and the first meeting was with Komunidad of Kalangut to give us land, and in principle they have agreed to give us more than 15,000 square meters of land to build this center of excellence in animal welfare. Now this will house dogs, cows, bulls, everybody, especially all the stray animals. And it will have a hospital, a veterinary hospital. It will have operation theatres. It will train youth to take care of animals, to give, whoever has passion in this will be part of this NGO. So this can be run by NGO with the government participation inside. All the people who will be working inside will be paid by the government. कालापुरा सांताक्रूजच्या लोकांक उतर दिल्ले तसो टीसीपी मंत्री विजयान बोंडवळ तळ्याचे बुधवारा इन्स्पेक्शन केले। ताचे बरोबर टीसीपीचे काय ऑफिसरूय आशिल्ले। तळ्या कुशीक एकलो प्रायव्हेट बिल्डर बेकायदेशीर दोंगर कापता, झाडां कापून वडयता। तळ्याक काबार जावंक लागला म्हूण कालापूरचे लोक फाटल्या सप्तकात विजयाक मेळिल्ले। See, the tenant is a issue which is only 500, and from what I can understand now, it is a 570 some 50 square meters issue. Now, ताका 550 ताका काय रस्त्यार आमी उडोवंक सोदना, पूण ते एक टेनंटा खातीर लेक बुडोवंक सोदना। लेक म्हणटी गरजेची। टेनंटाक हक्क आहा, पूण एक टेनंट जर लेकूच बंद करता आनी एक टेनंटा खातीर एक येदी व्हडली प्री पोर्चुगीज प्री लिबरेशन हेरिटेजूच जर काबार जाता, then I think the government has to act. हांगा आमी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक हांव घेवन इतल्या खातीर आयिल्लो बिकॉज दिस इज अ इशू कन्सर्निंग द वॉटर रिसोर्सीस ऑफ द स्टेट. दिस इज अ Portuguese era irrigation system that was evolved, locally evolved, and that needs to be conserved. आता टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर म्हणून म्हज्यान एक सांगूंक जाता की आमी हांगा कसलेंच परमिशनाक कोणाकूच दिवचे ना. जे कोण फिलिंग करतालो ताचेर आमी FIR फायल केल्ली आहा. ताळगांवा गोवा युनिव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्सा फाटल्यान दोंगरा सकयल तळें आसा. पावसात ते फूल भरता. गिमाचे 2-3 म्हयने सुकती. थंय दोंगर कापप, झाडां मारप चल्ला. हाका लागून तळ्यांत माती वता आनी तळेंच काबार जावंक पावला म्हूण थंयचे लोक फाटल्या सप्तकांत विजयाक मेळिल्ले. विजयान लक्ष घालता म्हूण तांकां उतर दिल्लें. Acquired by the government and used for the benefit of people of Santa Cruz, not for their benefit. And we want a pathway. That's what we require and nothing else. आणि बोंडोचें तळें आमच्या लोकां पासत उदक आनीक 10-20 वर्सांनी आमी उदकाक झगडीं करतले. ताका लागून हें मागता हांव सरकारा कडेन. हांव पर्रीकाराकूय उलोवंक मागता, आमचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो. विजयाच्या आदारान ताणें आमचें तळें आमकां पोत्तून दिवचें आनी लोकांक ही सवलत मेळची म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
सुशेगाद सरकारी बाबूंचेर ॲक्शन घेतली म्हूण गोवा सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याचे एका दिसाचे तरी सस्पेन्शन मागता। 29 मार्चाक रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटेन म्हापशां सरकारी ऑफिसांनी सरप्रायज वचून ड्युटेर लेट पाविल्ल्या स्टाफाक 2 दीस सस्पेन्शनाची ऑर्डर काडूंक लायिल्ली। असोसिएशन खंय कारवायेचो निशेध करता। नॉर्थ गोवा कलेक्टर पळय आसा श्रीमती नीला मोहनन, तिका एका दिसाक तरी सस्पेंड कर म्हणून हो डिमांड करपाचे फाटल्यान कारणां म्हटल्यार बुधवारा दिसा 29 तारीख मार्चाचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू आनी थोड्या ऑफिसांचेर धाड घातली सकाळची आनी थोडे एम्प्लॉईज ताका लेट येयलेले सांपडले ते एबसेंट आसलेले सांपडले आनी ताणें अशें आयको येता ती प्रमाणे ताणें इन्स्ट्रक्शन दिली म्हणटा की तांकां सस्पेंड करचें म्हणून। मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिली म्हणटकूच ती इमिजिएटली इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर हें जावंक जाय अशें ना, कित्याक एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आसलेल्यान ऑफ द रँक ऑफ IAS ऑफिसर तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता दॅट रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर टू बी फॉलोड। रुल्स कितें आसा ते तुमकां सांगता। जरी तर एक एम्प्लॉई एका म्हयन्यान 2 फावट पासून एका वराचो लेट तर ताका जालो जाल्यार तें ऑफिसरान कांडून करपाक जाता आनी जेन्ना 3rd लेट अटेंडन्स जालो ऑन 3rd लेट अटेंडन्स तेजी कॅज्युअल लीव डिमांड करपाक जाता। हें एका म्हयन्या भितर सुबेज जालो जाल्यार आनीकूय एक्शन आसता तेजेर, पूण हें व्हेरीफाय करचें पडटा। विदाउट व्हेरिफिकेशन ही सस्पेन्शन ऑर्डर जाल्ल्यो आसा। मारुती सुझुकी कामगारांच्या आड चलिल्ल्या अत्याचाराचो गोंयच्या आयटकान निशेध केलो। हरियाणात मारुतीच्या 13 कामगारांक HR मॅनेजराच्या मरणाच्या केशीत कोर्टान जल्मठेप दिल्या। त्या आदेशाचो कामगारांनी निशेध केलो। ख्यास्त फर्मायिल्ल्या कामगारांक सोडचे, 117 कामगारांक निर्दोष सोडून परत कामार घेवचे म्हणून आयटक मागता। कामगारांचेर जुलूम, कामगार संघटनेचेर जुलूम, कामगार संघटनेचेर जुलूम। 148 कामगार तांकां अरेस्ट करून 4.5 वर्सां तांकां बेल दिनासतना बंदखणीत दवरले। शेवटाक ट्रायल जाले आनी 117 कामगारांक निर्दोष हें थारायलें कोर्टान आनी सांगलें यू आर एक्विटेड 4.5 वर्सां बंदखणीत दवरून। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊ एक ब्रेक।